दिव्यवाणी 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 लाईव्ह सर वीक्षकांक मोगासो स्वागत. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया, गोरवां कावनेर न्हिदाला पळेवन रावया, बोडव्यां संगी संतोष पोरीत गितां गावया, गोवळ्यां संगी मोगा बरीत काणीक हाडया. मोगाचनो, पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक नतला फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. एक रायकुंवर आपल्या रायाच्या रावळेरा भायर भोंवडेक गेलो. थंय तो कितें पळयतलो? बुकेन वळवळोन कोश्टोंचें एक कुटुंब तो देखता. ताचें काळीज मोवाळ्यान भरता. तांकां तो ताच्या बापायच्या रावळेराक आपोवन व्हरता. आपल्या स्वंत मनशां बरी तो तांकां मोगान लेखता. थोड्या वर्सां उपरांत रायाक कळटा की हें कुटुंब रायाच्या रावळेराचें ताचेर कन्नां घालन तें आसा, मात्र न्ही रायाक आनी ताच्या पुताक गुलामां करन एक दीस सगळें रायाचें आडळ तें स्वाधीन करूंक हर प्रयत्न करनासा. हें समजल्लो राय ह्या कुटुंबाक रावळेरा थावन भायर घालता. मागीर थोडीं वर्सां गेलीं. रायकुंवर परत्यान हें कुटुंब भुकेन कंगल जावन मार्गार भोंवचें पळयता. तो आपल्या बापाय लागीं विनंती करता, ह्या कुटुंबाक रावळेरांत वस्ती करूंक अवकाश करून दी, तांकां आनी एक चान्स दी म्हूण परत दिता. हें पळयवन राय कनवाळ्यान भरता आनी पुता लागीं सांगता, तांकां तुवें रावळेराक आपोवन हाडयेत. ताच्या वरवीं पयलें रावळेरांत कोणेपुणी तांचे सोबें जियेवन तांचे थंय बदलावन हाडी जाय आनी रावळेरांत जियोंक तांकां तयार करय जाय. तवळ रायकुंवर जाप दिता, हांव तयार आसां, हांव तयार आसां, हांवूच तांचे सोबें जियेतां. मोगाचनो, एक तारोक आमकां जल्माला म्हणलें बायबलाचें उतर मोगाचनो आमकां नव्या जिवान नव्या हुरुपान भरता. ही बायबलाचीं उतरां जर तर आमी गुंडायन समजूंक प्रयत्न केलें तर आमकां समजता की क्रिस्त देवाचो एकलोसो पूत सर्व काळां आदी थावन बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव. सैमान देव तरी आमकां देवाची कृपा मेळचे पासत आनी आमकां देवाची भुरगीं करचे पासत तो मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. आमचे मदें म्हणजे पातक्या मदें, अस्कत मनशां मदें, समाजांतल्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदें तो जियेलो आनी आमकां ताचे बरी जावच्याक सर्गींच्या बापाची वळख आमकां ताणें दिली. सांत पावलोन तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 11व्या वळींत आमी वाचता, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. जेजू बाळोक देवान आमकां दिल्ली एक वर्ती आनी मोगाची काणीक. मोगाचो संबंद
रुता करचें हातेर. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ह्या मरिफात संवसाराचे सुरवेर आदाव आनी एवेन भुमी वैकुटांत देवाच्या आज्ञा विरोध केल्ल्या पातका वरवीं तुटुल्लो आनी मनशा मदलो देवा आनी मनशा मदलो तो संबंद जेजू बाळकान परत ताचे सोडवणेन घडसिलो. जेजू बाळोक जावन आमचो सोडवणदार जावन मनशा कुळाक प्रत्येक जावन निर्गतिकांक, थोंट्यांक, कुरड्यांक, पिडेस्तांक, पातक्यांक राखोवंक सर्गींचें पवित्र भावार्थी जिवीत दिवंक आमच्या सर्गींच्या बापाची मोगाची खाणीक जावन संवसाराक मनशा रूप घेवन सादो बोळो जावन आयिल्लो. आमकां दिल्ल्या नांवांक मोगाच्यानो अर्थ आसा आनी थोड्यांनी तांच्या नांवा प्रकार जिणी जियेवन तें नांव आनिकी चड अर्थभरीत केल्लें आसा. इम्मॅन्युएल एक विशिश्ट नांव. जेजू ताचे परगट जिणयेंत ताच्या ह्या नांवा प्रकार जियेलो. तें नांव आमचे हे संवसारी जिणयेंत देवाचो सांगात आनी हाजरी दाखयता. पोरण्या सोल्ल्यांत जर तर एक नदर घाली तर देव सदांच ना दिसत्या रुपार मनशा कुळा सोवें आनी प्रत्येक जावन इस्रायल परजे सोवें हाजीर आसुल्लो. पूण रूप पळोवंक तांकां साध्य जालें ना. पूण मोगाच्यानो जेजूच्या येण्या वरवीं आमी किरकोळ मनशांनी देवाक पळोवंक आनी ताचो सांगात अनुभव करूंक साध्य जालें. मोगाच्यानो देव मनीस जावन आमचे मदें जियोंक आयिल्ल्या हें भावार्थाचें सत आमी मानून घेवंक जाय. जेजू कशें भावार्थान वाडलो, वडिलांक खाल जावन जियेलो, तशें आमचें जिवीत जावंक जाय. जेजूचें येणें संवसाराक संतोश, समाधान आनी शांती हाडून आयलें. तशें आमचें हाजेरपण आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, वाड्यांत जावंक पुरो, फिरगजेंत जावंक पुरो, समाजेंत जावंक पुरो, संतोश हाडटा तसलें जावं. मोगाच्यानो दुसऱ्या महाझुजा वेळार रशियांत घडिल्लें एक गडीत अशें आसा. हिवाचे दीस ते. कठीण बरफ पडोन थोडीं घरां नास जालीं. बर्फांतावन बचाव जावंक लोक फोळ्ण धांवतलो. एका कारखान्याच्या नौकारा सोवें तांचो धनी धांवलो. पूण तांचेर बरफ कोसळून पडलें. थोड्या दिसा उपरांत भद्रते सिब्बंदेन रस्तो नितळ करतना तांकां एक मेल्लो मनीस रस्त्यार ओमतोच न्हिदुल्लो पळोवंक मेळ्ळो. तांणी ताका उखल्लो. त्या मेल्ल्या मनशा पोंदा एक घायेल्लो पूण जीव आसुल्लो मनीस तांकां मेळ्ळो. तांणी ताका चिकित्सा दिली. चिकित्सा घेवन सनीन जाल्लो तो मनीस म्हणालो, धांवतना आमचेर बरफ कोसळ्ळें. बगलेन आसुल्लो म्हजो धनी म्हजेर पडलो. तो वयर आशिल्ल्यान हांव वांचलों. ताणें ताचो जीव म्हजे खातीर बली दिलो. मोगाच्यानो क्रिसमस म्हणटा आसतना आमकां उगडासाक येता गर्दनाचो गोठो, नेकेत्रां, कुसवार,
क्रिसमस ट्री आनी क्रिसमसाची ती उल्हासाची गितां जावंक पुरो, उल्हासाची उतरां जावंक पुरो. ह्यो सर्व संगती आमच्या ल्हानपणांतावन आमी देखुल्ल्यो. पूण मोगाच्यानो, हे कोवीड परिस्थितींत आमच्या सबार कुटुंबाचें क्रिसमस चाप्पे जालां. कुटुंबाची थोडी बळादीक आनी परजळीत नेकेत्रां आमकां सांडून गेल्यांत आनी अशें क्रिसमस ट्री भोंवल्यात. लॉकडावन आनी कामां जाग्यांनी जाल्ल्या लुकसाण आनी नश्ट्यांनी आमचे गोटे म्हणजे आमचीं कुटुंबां लाचार जाल्यांत. दिसपडट्या जिविताची केक कोटसाणेची जाल्या. सामाजीक, राजकीय आनी आर्थीक परिस्थिती आमी पळयतना आमकां निजायकी निराशा भोगता. कर्नाटकांत मतांतर कायदो ह्या दिसांनी आमकां बेश्टायता. क्रिस्तांवांचेर जावच्यो दगदण्यो आमकां कंगल करतात. ह्या काळार क्रिसमस आमकां क्रिसमस म्हणजे अव्यवस्थीत तशें दिसता जावयेत. जेजूचें येणें मोगाच्यानो आमकां भरवशान भरता. देव आजुनूय संवसाराचो इतलो मोग करता की ताचो एकलोसो पूत आमचे सोवें आसा, आमचे वयर आसा आनी आमचे थंय आसा. देव इमॅन्युएल. तर आमी आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट सर्व धैर्यान फुड करया. आमचे बेजारायेंत, खंतींत आमच्या जेजूचो सांगात आमी जोडया. देवान जेजूक आमकां एक काणीक जावन दिलां. आमी एकामेकाक काणीक जावया. परत एक फावटी सर्वांक भागी संतोषभरीत नतलां फेस्त आनी भागी नवें वरस हांव मागतां. दिव्यवाणी